प्रवीण बाब, फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. एका फादरीचो स्टेटमेंट एक आमच्या शिवाजी महाराजांचेर इतली गोंयान कॉन्ट्रोवर्सी जाली. तेचेर कितें एक्शन जाल्ली आहा सीएमा तर्फे. तेच प्रमाणे आतां आनी एक व्हिडिओ खंय तरी व्हायरल जाल्लो दिसण्याक येता, एक हिंदुत्वा बद्दल एका फादरी तर्फेच. तुमचो स्टँड कितें हेचेर, कितें म्हणूंक सोदता तुमी हेचेर? नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर सांगपाक सोदता. तूं आतां तुमी सगळ्या लोकांक खबर आहा हालींच्या दिसांनी कितें लोकांक एलर्जी आसा आनी कितें चल्लां आनी लोक कितें करपाक सोदता हें म्हाका जाल्यार कांयच समजना सद्या. फाटल्या दिसांनी आमचो फादर बॉलमॅक्सान एक व्हिडिओ व्हायरल केलो चर्चींच्यान शिवाजी महाराजा बद्दल. इशू जालो, सीएमान इशू एक्शन घेतली, थंयसर कारवाय जाल्यो, बऱ्या. तेज्या मागीर जेन्ना फादरान व्हिडिओ काडलो तेज्या मागीर एक खंय तरी झगडी जाली. एक कोण शेजाऱ्यांची क्रिश्चन चेडू आनी तरी कोणाक एका पूण बायल आवट ऑफ गोवा ती पूण हिंदू, तांकां गायो सोल्यो तुमच्या देवाचेर हाकता. तेन्ना भुरग्यांनी हिंदू भुरग्यांनी वचून पुलिशेन कंप्लेंट केली तेजेर एक्शन घेवपाची म्हणून. तेज्या मागीर म्हापसा कारासवाड्या जे शिवाजी महाराजाचो पुतळो आहा थंयसर तोंड फोडले गेले. कोणी फोडले गेले खबर ना. तेज्या मागीर जेन्ना सापडले भुरगे, ते भुरगे क्रिश्चन भुरगे म्हणून कळ्ळें. हांव म्हणटा अशें कित्याक घडटा. आतां नवो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आसा, हेजेर एक फादर उलयता की हिंदू चेडवां वांगडा चेड्यां वांगडा लगीन जावपाचें ना, जावं चेडवां वांगडा लगीन जावपाचें ना, जावं खंयचें दुसरें रिलीजन. हे जे गोश्टी आहा, हे कोण जो मोग करता, प्रेम करता, ते लोक तुका आपूण आपल्या हितून जाता लगीन, आपल्या खोशयेन जाता. थोड्यांचे आवय बापूय करता, थोडे पळोवन वयता लगीन जाता. आनी हे तुका आदी पासून चलात येयल्ले आसा, ही रुली अश्यो म्हणजे लगीन जावपाच्यो. सो आयज ह्यो गोश्टी ज्या आहा, ज्या आपल्या आवय बापायन, ज्या आपल्या पेरंट्सांनी आसता, तेणी आपल्या भुरग्यांक आपूण देख दिवपाचें आसता. आपूण सांगपाक तूं कोणाक लगीन जा आनी ते 5 वर्सां 10 वर्सां भुरगे पळोवन वचून लगीन जायना. जर जालें जाल्यार तेजेर गुन्हो दाखल जालो जाता. सो हितून जो मायनर आसाना लोक, जे मॅच्युअर जाल्ले आसात ते लोकूच लगीन जाता. सो त्या लोकांक कितें अक्कल आसना, ते डिसिजन घेता, बरें आसा. त्या टायमार तुका लोक यंग हेजेर आसता, कळना, फायन. पूण तेका लागून तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांबाळपाचें. तुमी देवांक तुमी टार्गेट करपाचें ना. देवांक कित्याक आयज आमी फाटले फावट म्हटल्यार सदांच म्हणटा की आमी जे हिंदू आसा हे तुका खंयचोय व्हिडिओ दाखोवपाचो की तूं देवा बद्दल खंयच्या म्हणल्यार जिजसा बद्दल, मदर मेरेजा, अल्ला बद्दल, अशें देवा बद्दल केन्नाच ना. आनी हांव सुद्दां म्हाका कोण व्हिडिओ काडलो असो दिसलो जाल्यार हांव त्या मनशाक सदांच अगेन्स्टूच आसतलो की देवाक मदीं मनशान हाडपाचें ना. देव आपल्या जाग्यार, आमी मनीस आपल्या जाग्यार. सो जे आतां व्हिडिओ काडलेलो आसा पळय सद्या हो फादरान, तो खंयच्यान काडला तो आमकां खबर ना. आतां गोंया भायरूय दुबय, मस्कत, हांव भायर आसलो ओमान, थंयसरूय मिसां जाता चर्चीन, गोंयची मिसां कोंकणीन जाता. सो मे बी थंयसर काडला, खंय काडला हें खबर ना आमकां सद्या. पूण आमच्या सीएमान सांगलेलें, प्रमोद सावंतान आनी निलेश काब्रालान फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट केला की जो कोण खंयच्याच धर्मा बद्दल, हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिश्चन जावं खंयच्याच धर्मा बद्दल दुसरो मनीस करता तेजेर एक्शन केली जातली, तेका स्ट्रीक एक्शन दिवन तेका सजा केली वतली. हांव मागता सीएमा कडेन हे फक्त उतार तेणी उलोवपाचे न्हू, आनी उतार जे उलयला ते पाळून करून दाखोवपाक जाय. खरीच एक्शन जावपाक जाय. जर आमचे भुरगे कोण हिंदू दुसऱ्या धर्मा बद्दल उलयता तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. मुस्लीम भुरगे उलयता तेजेरूच जावंक जाय, क्रिश्चन उलयता तेजेरूच जावंक जाय. दुसऱ्या धर्माक इन्वॉल्व करपाचें ना. कोणी कोणाक टार्गेट करून म्हणजे हितून कितें करूंक सोदतात. आमी गोंयान पीसफूल लोक, आमचे क्रिश्चन फ्रेंड आहा कितलेशे जे स्कॉलांत शिकल्या, वाड्यार आसा, म्हापशान आसा, आमचे बरे बरे फ्रेंड आहा म्हापशेचे आमचे. हितून तूं करता मॅसेज लोकांची आमच्या वांगडा मिसअंडरस्टँडींग जाता, आमची तेंच्या वांगडा जाता मिसअंडरस्टँडींग. कित्याक लागून अर्थ कांयच ना. तुमी करपाक सोदता कितें, तुमकां कोण हें करता. आयज जो चर्चीन व्हिडिओ जालो हो आतां आमी काडला थ्रू मिडिया एक रावन जाग्याचेर, असो त्या फादरान खंय जाग्यार रावन कोण चर्चीन काडला हो व्हिडिओ. सो जर फादर चर्चीन व्हिडिओ काडटा हेजो अर्थ चर्चींच्या तुमी मुद्दम व्हायरल करतात, चर्चींच्या तुमी मुद्दम वाडोवपाक सोदता. म्हणजे कितें करपाक सोदता एक्झॅक्टली, मेन तुमचो हेतू कितें आसा. हिंदू धर्माच्या लोकां कडेन तुमचे प्रॉब्लम कितें आसा. आमी सगळे भाव भयणा कशे लोक आमी पीसफूल गोंयांत रावता. तुमी हे भडकोवपाचें करूं नाकात. आमचे लोक पिशे न्हू, सगळ्या लोकांक अक्कल आहा. हिंदूंकूय क्रिस्तांवांकूय मुसलमान सगळ्यांक खबर आसा जे परप्रांतीय लोक येयल्ले आसा. जो हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, जावं क्रिश्चन जावं, जे परप्रांतीय भायले लोक जे आहा पळय ते लोक गोंयची वाट लायता. आमच्या म्हापशान जाल्यार हांवें म्हाज्या वाड्यार जाल्यार पयले आसा जे मुस्लीम लोक आसा, जे क्रिश्चन लोक, जे आदले आमचे पोर्तुगीज आमचे आदले मुस्लीम लोक बेस्ट भांगार मनीस, भांगार. म्हाज्या फाटल्यान आहा शेख रावता, आगा रावता, अशे कितलेशे आमचे वाड्यार लोक आसा. हांगासर आमचे कडेन म्हणजे अजून तेंचे भाव कशे आमी रावतात, बरें रिलेशन आहा. केन्ना ते सांगचे आमी तांकां वायट म्हळ्यार हांव सांगना तेंच्यानी म्हाका केन्ना वायट म्हटलें, अजून पर्यंत केन्ना जालें ना अशें.
पूण आयजूच ह्यो गोश्टी घडटा कित्याक म्हणजे तुमचें इंटेन्शन कितें करपाक सोदता लोकांक भडकोवंक सोदता लोकांच्यो झगड्यो लावंक सोदता तुमी कितें करूंक सोदता हांव सांगता तुमच्या पांयां पडटा गोंया सगळे लोक आमी बरे रावता पिसफूल रावता अशेंच रावूं न्ही अशेंच दवरात आमकां आनी जो कोण कितें करता पळय तेणी मात तरी देवाक भिवपाक जाय आनी हितून कितें जातलें फाल्यां सकाळीं आतां फाटल्या दिसांनी ते फादरान व्हिडिओ काडलो कोण भुरगे गेले सोरो पियालो शिवाजी महाराज तोंड फोडले सापडले गेले फाल्यां आनी कितें इशू जातले फाल्यां हिंदू भुरगे वयतले ते सोरो पियालो आनी कितें करतले फाल्यां मुस्लीम करूं नाकात प्लीज बरें रावया पिसफूल रावया सुशागत रावया बरें चलया कित्याक म्हूण करपाक सोदता सो हांव परत रिक्वेस्ट करता आमच्या सीएमा कडेन हो व्हिडिओ लास्ट जावं न्ही फाल्यां सकाळीं असल्यांनी हांगा खरेंच मणिपूर जातले असले खरेंच झगडो जातले गोंयांत आमचे खरेंच दंगा जातले हांगासर कित्याक म्हाकाच फाल्यां कोणी गाळ घेतल्या हांव गाळ घेवचो ना म्हाका गरज ना म्हाज्याच देवाक गाळ घेतल्या हांव कित्याक घेतलो कित्याक दुसऱ्या धर्माच्या देवाक घातली गाळ घेवचो ना मनीस सो अश्यो दंगा स्टार्ट जातल्यो सो हांगा गोव्हर्मेंटाक खरीच कडक कारवाई करपाची गरज आसा जो कोण कल्प्रीट आसा जे व्हिडिओ व्हायरल करता तांकां खरीच सजा मेळपाक जाय नाजाल्यार आमच्या गोंयाचे पाड पडटले खरेंच सांग तुमकां प्रवीण अशें कित्या खातीर हे व्हिडिओ हे व्हायरल जाता कितें हिंदुत्वा बद्दल सगळ्या एकामेका बद्दल गोंयांत झगडी लावपाचो प्रयत्न आता म्हाका जाल्यार तेच सजमाना की हे लोक अशें कित्याक करतात इंटेन्शन पळोवंक वयशी जाल्यार अशें उलोवप तूं देवा बद्दल आतां शिवाजी महाराजाचो जालो इशू फाटल्यान देव म्हणटा ताका सांगलें आमी एक्सप्लेनेशन दिलें शिवाजी महाराज आमकां देवूत कित्याक आयज जर शिवाजी महाराज गोंयांत नासलो जाल्यार आमचे हिंदू लोक हांगा उरचे नासले हांगा कन्वर्ट जाल्ले जेन्ना पोर्तुगीज येयल्लो ब्रिटीश येयल्लो तेन्ना जावं मुघल येयल्लो त्या टायमार आमी कन्वर्ट जातले आसले सो महाराजाक लागून आमच्या घरांत देव उरले म्हणजे तो आमकां देवूच जालो आयज म्हाजो आवय बापूय म्हाका देवूच म्हाका जन्माक घातला म्हणून म्हाका कोण हेल्प करता म्हाका लागून देवूच तशें आसा सेम सो हितून जे आतां ते लोकांनी जे आतां करतात पळय ते कितें ते म्हाका कळना म्हणटकूच तेंचे इंटेन्शन कितें तेच म्हाका सजमाना तुमी ओपनली सांगा तुमी करून कितें सोदता दंगा करपाक सोदतात तुमी कितें करपाक तुमच्या मनान आसा अशें करूं नाकात प्लीज तूं एक फादर एक तूं प्रिस्ट लोकांक तूं बरें नेमूंक जाय ज्या जाग्यार वायट घडटा थंय तूं सांगपाक जाय की बाबा हे अशें करूं नाकात हे रॉंग आसा म्हणून तूंच लोकांक भडकयता म्हणजे तूं कितें सांगूंक सोदता लोकांक हें म्हाका कळना आयज सुद्दां देवाचें उलयलां फोटू हे म्हणजे कितें तुज्या माथ्यार दिवंक ना आमी तुज्या दारार येवंक ना आमचो लोक जेका जेका हांव चर्चीकूय पांयां पडटा मस्जिदीकूय पांयां पडटा सगळ्या देवाक पांयां पडटा हांव अशें न्हू की आमी त्या धर्माचे देवा म्हणून आमी देवाक पांयां पडटा देवाक मनशान भिवपाक जाय मात तरी आनी हेजी कर्माचे भोग खरेंच मेळटले हांव तुका खरें सांगता सगळ्या लोकां कडेन खरेंच मेळटले जो कोण देवा बद्दल अशें करता पळय ताका खरेंच मेळटले अशें करच्यो न्हू आनी हितून खरेंच म्हणजे खरें म्हाका दिसता तो फाटल्यान सीन जालो करासवाड्यार पळय ते पद्दतीन कितें जायत आनी कितें ना तें म्हाका खबर ना जो तो आपल्या धर्माक आपूण व्हडलो मानता म्हाका म्हाजो धर्म व्हडलो म्हणून तूं दुसऱ्याच्या धर्माक वायट म्हटलें म्हणून जायना एक मनीस हाडून दाखोवपाक जाय केन्ना आमी खंयच्या धर्माच्या मनशांक वायट म्हटला जाल्यार म्हाका एलर्जी आहा ना न्हू हांव म्हणिना म्हाका एलर्जी आसा कोणाची जे भायले भुमीपुत्र येवन गोंयकारांक आमच्या सतयतात दादागिरी करता भाईगिरी करता हे बंद जावपाक जाय हेजेर कायदो तुमच्या गोव्हर्मेंटान हे जे भुरगे भोंवता पळय नालायक भुरगे सायलन्सर गाडयांच्यो घेवन नंबर प्लेटी नासतना भोंवतात दादागिरी करतात हेजेर एक दोन केसी जालो न्हू हेजे बापूय खंयच्यान येयल्ले पळय गोंयांत आमच्या तेंच्या गांवांत तांकां परत पोटली मारून धाडपाक जाय न्हू हांगा तांकां आधार कार्ड दिवन तेंची घरां बांदून हांगासर तांकां हांगा गोंयकार करून आमच्या माथ्यार बसून नाच करून दिवं नाकात तुमचे बापूय हांगा कामगार म्हणून येयले लेबर म्हणून येयले आयज तुमचे बापूय तुमी आमच्या भुरग्यांक हांगा दादागिरी करतात झगड्यो करतात कित्याक लागून बरें रावा रे काम करा पोटा भरा काम धंदो करा सुशागत फॅमिली सांबाळटा जालें दादा गुंडा जावन खूब जर कोणाक झगडी करपाकूच जर उमेद आसा जाल्यार आमच्या ह्या मिडियाच्या माध्यमा वरसून हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तांकां कॉन्टॅक्ट करा तुमी मिडिया आतांचे हांगा कॉमेंट येतले पळय सगळे कमेंट्स करा आपलो मोबायल नंबर तुमकां सगळ्यांक आमी इंडियेचे बॉर्डरीक भरती करून घालया खंय सगळ्या बॉर्डरीचेर बेस्ट ऑप्शन हांव सगळ्यांक हांव उलयता सेम गोव्हर्मेंट हांव रिक्वेस्ट करता हांकां बाबा खरीच झगडाची उमेद आहा हांकां बॉर्डरीक धाडया बॉर्डर सांबाळपाक हांकां नालायकपणां करून हांगासर न्हू तुमच्या स्टेटमेंटाचेर हांव म्हणटा जशें तुमी म्हटलें की हो व्हिडिओ भायर सरला पळय तो खंयसून तरी चर्चींतल्यानूच भायर सरला कितें मुद्दो कितें चर्चींतल्यानूच भायर सरता कोण मुद्दाम काडटा हे व्हिडिओ तेच म्हणटा म्हाका तेच समजना म्हणजे कित्याक लागून तुमी करता चर्चीन थंय लोक जे मिसाक बसता ते कितें शर्मा आयकता मीस आयकूंक येता लोकांक तूं ज्ञान सांगपाचें आसता बरें हे लोकांक भडकोवपाचें काम सरळ हितून पळय हांव तेज्या अगेन्स्ट फादराच्या उलयना पूण जो व्हिडिओ व्हायरल जाला हांव तेजेर उलयतां हेजेर सरळ दिसता की तो भडकयता लोकांक हिंदूंच्या अगेन्स्ट करता तो लोकांक कित्याक म्हणून फाल्यां आमच्या भट आसा आमची पुजा करतात आमचे भट केन्नाच सांबाळना एक व्हिडिओ म्हाका दाखयलो की भटान खंयच्या धर्मा बद्दल उलयला जर म्हाका एक व्हिडिओ कोणी दाखयलो धर्मा बद्दल उलयलो भटान हांव तुमच्या वांगडा त्या भटाच्या घरा या आमी म्हाका तुम्ही फक्त दाखया भटान हांव तुमच्या वांगडा उबो रावता एक मनशान व्हिडिओ दाखयलो आमच्या धर्माच्या लोकांनी केन्ना भटांनी प्रिस्टांनी आमच्या भडकयल्या जाल्यार देवळांनी आमच्या इतले पुजा आसता जात्रा जाता केन्नाच एक मनीस असो भडकोवचो ना
जे ग्रुप असतात संघटना असतात ते लोक करतात ना न्हू. हांव म्हणटा म्हाज्या धर्माक हांव बरोच म्हणिना, हितून संघटना सगळ्या धर्मान नालायक लोक असतात, सगळ्याच धर्मांनी एकाच न्हू. पूण अशें न्हू, तूं मेन जो प्रिस्ट जो भट जो आमचो मौलवी आसता हेंचें काम कितें आसता, देवाचें सांगप, लोकांक ज्ञान दिवप, बरें करप आसता. हे अशें न्हू, हे भडकप डायरेक्ट. सो आजून तरी कांयच कळना कितें इंटेन्शन, कित्याक चर्चींच्यान व्हायरल जायत आसा. फाटल्या दिसांनी सांकवाळे थंय देवळान चर्चीन वचोन भायर एक घुमटी घातली. आमी वचोना खंय थंयसर सपोर्ट करपाक जावं कितें करपाक, कित्याक वचोना, आमकां तें पटना. आमी बरे रावता लोक हांगा पिसफूल आहा, सगळे भाव कशे भयणा भाव सगळे बरे आहा लोक, आमी बरे भशेन रावपाक जाय, इतलें हांव म्हणटा. सीएमान जो एक स्टँड घेतला की कितें खंय तरी कडक कारवाई जातली, तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता न्हू, सीएमान सांगलें सीएमान उतार करून खरें दाखोवपाक जाय. आनी सीएम जर हें करिना गोंयची वाट लागतली, कितेंय घडों शकता हांव सांगता. सो ताका लागून सीएमान खरीच कारवाई करूंक जाय. आनी ह्या मनशे जे कल्प्रीट जे लोकांक भडकोवणी जे करता पळय ताका धाडून विचारपाक जाय, बाबा तुज्या मनान तरी कितें आसा, तोच सांगूं शकता. कित्याक हांव सांगूं शकना, कित्याक आमी व्हिडिओ पळोवन उलयता, म्हाका वायट दिसलें म्हणून धर्मा देवा बद्दल म्हणून उलयता. पूण हेजे आन्सर तोच मनीस सांगूं शकता, जो फादर जो आहा पळय तो आमचे सायबर क्रायम आहा थंयच्यान सोदून काडूं शकता की खंयच्यान व्हिडिओ व्हायरल जाला तो, आनी त्या मनशाक घट धरून हाडा आनी बाबा विचारा तुज्या मनान तरी कितें आसा. झगडी करपाक सुद्दां तूं कितें करूंक सोदताय, दॅट्स इट. ओके.